पयरा गांवांत जावपी प्रदूषणाच्या फाटभुंयेर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पळोवणी केली। फाटल्या कांय दिसां सावन पयरा गांवांतले शेतकार आनी थळावे लोक खण कंपनी आड खर तिडक व्यक्त करीत आसा। खणीर जावपी येरादारी आनी चालू आशिल्ल्या खणकामाक लागून व्हड प्रमाणात धुल्ल आनी प्रदूषण निर्माण जाता। लोकांची घरां शेतां धुल्लान माखल्यात। दूषित उदक शेतान भितर सरून पीक पिड्यार जावपाक लागला म्हण थळाव्यांची कागाळ आशिल्ली। हाची दखल घेवन मंडळान पळोवणी केली आनी ह्या समस्येचेर उपाय काडटले म्हण अधिकाऱ्यान आश्वासन दिला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। माझे नाव लक्ष्मीकांत नाईक हळदणकर। हांव पयरा टेनंट असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसा आनी आमचे सुभाष भाई हे आमचे एडवायझर्स आसा। ओके, आनी मेंबर्स काही मेंबर्स अजूनही सकयल रावल्या, पयरा आमच्या वांगडा येवन भोंवपाक सकयल आसा। तर आमी आयज इन्स्पेक्शन म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डासून इन्स्पेक्शन मागयल्लें। कळ्ळें, फाटल्या दिसांनी ते येवन गेल्ले पण तेंचे आमकां काय लेटर बिटर काय पावूंक नासलें, ताका लागून ती आमी ईमेल केल्ली आनी पर्सनली वचून लेटर ड्रॉप केल्लें आनी तेच्यानी तांकां क्विक रिस्पॉन्स दिवन ते आयज येयले। आमी ताका लागून आमी थँक्यू म्हणटा आनी सद्या इन्स्पेक्शन चालू आसा। आमी सकयलसून देवळा कडसून थंय कसो डस्ट जाता, गांवांत कसो डस्ट जाता सगळें तांकां एक्सप्लेन केलें आनी हांगल्ले स्लीट आमचो स्लीट कलेक्शन आनी मड हे करपाक कशें कितें तेंच्यांनी कितें उपाय केले ते आमकां दाखयताले। दुसरे परेन उदक तेंचें कशें वयतलें शेतान, खंयचे वाटेसून वयतलें तें तांकां दाखयलां। प्लस तेंच्यांनी आतां पळय व्हील वॉश बी केले, पळय टेम्पररी केल्या, ते बेश्टे उदक मारून पायप मारून मोकळे करतात। परत डस्ट जाता तो जाता तें सगळें परत त्या व्हाळांत थ्रू आमच्या सगळ्या शेतांनीच वयतलें आनी हें सगळें शेतांनीच वयतलें। ताका लागून आमी चालू आहा। आमी 4.5 म्हयन्या पयलीं आमचो एक मेमोरंडम तांकां दिल्लो, शांततेन दिल्लो, वेवस्थीत कायदेशीर तांकां आमी दिल्लो आनी आमचें एसोसिएशन हें रजिस्टर आहा ऑलरेडी आनी आमी तेजेर तांकां फायल तेंचेर आमचे जायते पॉयंट्स आसले, डिमांड्स आसले की बाबा अशें जावचें, अशी सवलती जावच्यो, पूण तेजेर आजून एका पॉयंटार सुद्दां तेंणी आमच्या हितूनसून ती काम करूं ना। हेका लागून आतां परत आमकां एक्शनीन येवचें पडलें आनी आमकां आतां पोल्युशन कंट्रोल आमी आमचं इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी हेच्या फुडें जर आमकां कितें करूंक जाय, रस्त्यार येवचें पडलें जाल्यार आमी टोटली शेतकार टोटल येतले। कित्याक शेतकार आहा पळय सारके एग्रेसीव जाल्ले आहा, तांच्यांनी 4.5 म्हयने काडले आनी उपरांत ताका तो सिजन काडलो, फुडल्या एका म्हयन्यान तो सिजन काबार अशें करून तेंच्यांनी आमकां पिशान काडलेलें आसा। तुम्ही मेमोरंडम कितें म्हणून दिल्ले? आमी मेमोरंडमांत तेंचे आमकां आमचे जे शेताचें कंपेन्सेशन आहा, डस्ट पोल्युशन आहा, दुसरे भुरगे कामाक लागचे, जावं आमचे कोण शेतकारांक कोण ट्रक हाडटा जाल्यार ते कामाक जायचे, जावं लेडीज कोण स्विपींग गिपींग करता तांकां काम मेळचें, कळ्ळें, जावं दुसरे कितें आमचे हे म्हणजे मेडिसीन मेडिकल फेसिलिटीज जावं लायब्ररी जावं आनी कितें अशें बारीक सारीक आसले पळय कितें डस्ट कंपेन्सेशन, नॉयज पोल्युशन, सावंड पोल्युशन हेजेर आमचो मेन फोकस आसलो की ते कंपेन्सेट करपाचे आनी आमचे शेताचे मेन कित्याक शेताचे आमचे ऑलमोस्ट तेंच्यांनी 1 वर्स कंप्लीट जालें, 1 वर्स आतां कंप्लीट जालें, मार्च सोंपलो 1 वर्स तेंचे कंप्लीट जालें। गेल्या फावटी तेंच्यांनी 3 म्हयने चलयली, आतां गेल्या फावटी सोडले, हो सिजन आतां पास जालो। आतां तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस कितें केलें, तुमी मदीं ट्रान्सपोर्ट चालू करतले, तेज्या उपरांत आमकां आमचे थोडे ट्रक जावं जॉब कितें तरी ते करतले, पण तेंच्यांनी आजून पासून कांयच करूंक ना। आमचो मेमोरंडम दिल्लो आहा पळय तस्सो धापून थंय दवरला, म्हणून आतां आमकां एक्शन येवचें पडलें। कितकी मायनी आतां ही सालगांवकर मायन्स ब्लॉक 2। कितकी एकर तुमची शेतां सगळीं? आमची शेतां सादारणशी ना अरावंड 50 आहा, 50,000 किलोमीटर, 50,000 स्क्वेअर मीटर तेच्या भितर आसा। म्हणजे आनी दुसरे कितकी शेतकार आहात तुमी सगळे? आमी हेड म्हणजे मेन हेड जे आहा ते 30 आहा, आतां ते सब डिविजन्स आसतली न्हू, भाव जवळ अशें, पण शेतकार कितके आहात तुमचे? 30 शेतकार, 30 शेतकार। आतां खंयच्या गांवांक इफेक्ट जाता? पयरा हे पयरा गांव, पयरा हो सगळं दाखयला पळय आतां तुमकां, ते वयले सगळे व्हांवन वयतले, पायप पळय येदे मोठे आहा ते सगळे हांगासून वयर वयतले, वयरसून ते सगळे त्या गांवांत घरां आहा पळय तेंचे कडसून सगळें भरोन सकयल शेतान वयतले। म्हणजे पयराचे शेतकार आहात तांकां सगळो हो शेतान इफेक्ट जाता? म्हणजे 51 बार हो आमचो स्पेसिफीक आमी मेन्शन केल्लो, कळ्ळें न्ही, हें सगळें येता ते डायरेक्ट थंय येता।